नमस्कार. आज आमच्या राजमाची या कार्यावळीत आसा आमच्या बरोबर सांगे मतदारसंघाचे आमदार भोवमानेस्त बाब प्रसाद गांवकर. प्रसाद गांवकर हो अपक्ष उमेदवार आणि सांगे मतदारसंघातल्या सगळ्या त्याच्या बरे मागपी लोकांनी प्रसादाक फुडें हाडलो आपलो प्रतिनिधी म्हूण. अपक्ष प्रसाद एक सांग, अपक्ष म्हणून तूं असलो आसतना सुद्दां तुका कित्याक दिसलें की रुलींग भाजपाक सपोर्ट दिवचो असो? पयलीं म्हळ्यार थोडक्यात म्हाजी पार्श्वभूमी घेता. कित्याक राजकारणाक पयलीं साकून आमचे बापूय जे आशिल्ले ते खंय समाजकारणाक भरपूर वावरलेले. राजकारणाक थोडे फार तेंले पंचायत स्तराचेर, त्याच बरोबर संजीवनीचे ते आमचे वायस हे आशिल्ले, चेअरमॅन आशिल्ले. सो ओवरऑल फिल्डाक तांचे खूब कार्य चलतालें. कालांतरान ते गेले नंतर तांची आमी कामां खुबशीं लागींच्यान पळयल्लीं आनी त्याच पावलाचेर पावल धरून वचपाचें आमकां तेन्ना एक संदी घेवची आमी आनी फुडें वचचें. कित्याक सोशल वर्कान येवचें, सोशल वर्कान आनी सदांच आमी फुडें आसतले अशें. कालांतरान आमी 2004 पयलीं झेडपी इलेक्शन केलें बाळ्ळी कॉन्स्टिट्युएंसींतल्यान. ताजे नंतर 2007 आमी सरपंच म्हणून उरले मळकनी पंचायतीचे. ताजे नंतर 2009 परत झेडपी इलेक्शन केलें, थोडे मतांतरान गेले. त्या नंतर 2012 आमी सांगेचे मतदारसंघाचें इंडिपेंडंट म्हणून इलेक्शन केलें आनी तेन्ना खाली थोडे वोटांनी आमी पडले. पूण म्हाका दिसता तीच आमची एक जैत आशिल्ली, कारण तेन्ना जे जितले लोक म्हाजे रावल्ले त्याच लोकांनी म्हाका परत तशेंच रावन तटस्थ रावन 2017 इलेक्शनाक परत इंडिपेंडंट आमकां निवडून दिलें. पयली सुवातेर ह्या विशयाचेर हांव सांगे मतदारसंघाचे म्हाजे तमाम जे म्हाजे कार्यकर्ते आसा, म्हाजे जे वोटर्स आसात किंवा म्हाजे बरे मागपी सगळे लोक आसात, हेणी म्हाका त्या टायमाचेर ह्या जाग्यार हाडून बसयलो. हांव तेंचे सगळ्यांचे तुमचे ह्या अध्यक्षाच्या मार्फत हांव तेंचे आभारी आसा. आतां तुमी म्हणटात की जिखून आयले नंतर ह्या म्हणजे रुलींग पार्टीक तुमी सपोर्ट करपाचें अशें कित्याक दिसता अशें म्हणून. मनोहरभाई जेन्ना CM जाले, म्हणजे गोंयाक ते सेंट्रलांतल्यान परत गोंयाक आयले आनी तेणी जेन्ना हें सरकार घडोवपाचो प्रयत्न केलो, सो तेजे नंतर आमी तेका दिलो. तेका इतलेंच खातीर की काही गोश्टी ज्यो आसा म्हणजे कामां जी आसा ती जावपाची एक, आनी विनाकारण ओपोजिशनाक रावप हे योग्य गोश्ट न्ही अशें म्हणून आमी तेजे बरोबर रावले. ऑपोजिशन रावलो की कामां जायना अशें समज. इंडिपेंडंट निवडून आयला आनी आमची सपोर्ट तांकां दिवप तूं कांय मोठें हें नाशिल्लें. आनी त्या विश्वासान म्हणजे जेन्ना मनोहरभाईक आमी सरकाराक तेका दिलो तेजे नंतर तांणी सरकार घेवन चलोवपाक हात घेतले. सादारण 3-4 म्हयन्याच्या भितर तेणी आमचे भितरलें कितें टॅलंट आसा किंवा सांगे भागांत कितें करपाक फुडें वचपाक जाय आनी आमी जे कांय काम जी प्रॅक्टिकली मांडपाचो प्रयत्न केलो त्या टायमाचेर ताका खंय तरी तेणें पॉझिटीव घेवन तेणें फुडें वचपाचो प्रयत्न केल्लो. आनी त्या हेतून तेणी म्हाका दिसलें की ह्या सरकारा भितर रावन आमी खंय तरी आमच्या सांगे भागाचो उदरगत जी थोडी फार कमी पडले कडेन आसा ती आमी करपाक सक्षम आसतले. म्हळ्यार तुजो मुखेल हेतू असलो तो सांगे भागाची उदरगत जावची आनी त्या संदर्भान सरकारा कडेन जर हात मिळवणी केली जाल्यार सरकार ती कामां करून दितलो आनी तुजो मतदारसंघ फुडें वतलो. तातूंत तुका हांव एक थोडक्यात सांगूंक सोदतां की सांगे मतदारसंघ हो त्या टायमार मनोहरभाई आसतना तेज्या हो काळजांतलो मतदारसंघ अशी हें ताजे तोंडांतली उतरां. म्हणजे सांगे मतदारसंघाक खंयचेच तरेन तो आपल्याला सामको म्हणजे BJPचो एक बरो मतदार गेल्ले 20 वर्सां कंटिन्यू ताजे बरोबर रावल्ले कडेन आसा आनी तांकां तेजें एक विश्वासान ते आसलें. म्हणजे ती एक तांकां आवड आनी आसली. पूण कालांतरान तो तेंचो जो सीट आसा तो आमचे कडेन आमी हाडले नंतर म्हणजे लोकांच्या हातूंतल्यान आमी हाडले नंतर परत तांकांय कमी कांय दिसूना कित्याक आमी घेवन फुडें वचपाक शकता अशें तेंचे खंय तरी मनां विचार आसले. कित्याक तांचे ते उलवण्या वयल्यान बाकीले सगळें कळटालें आमकां तेन्ना. आतां कितें आसा पळय की IIT सारको प्रकल्प सगळे कडेन असो फिरोन गोंयांत आनी जंय जंय तो प्रकल्प गेला पळय थंय थंय लोकांनी विरोधूच केला. म्हळ्यार NGOs फुडें सरले नाका हो आमकां प्रकल्प. कित्याक नाका हें कोणूच क्लियरली सांगूंक शकलो ना. सगळे कडेन नाका म्हणटा असो प्रकल्प तूं सांगून हाडूंक सोदता, हाचें कारण कितें? जेन्ना काणकोणच्यान प्रोजेक्ट रिजेक्ट जालो म्हणजे आमी करपाक सोदना आनी पेपराचेर वयली हेडलायन आसली की काणकोणाक हो प्रोजेक्ट जावपाक आमी करपाक दिवपाना म्हणून म्हजे कडेन म्हणजे सांगे भागा भितर आमचो तो सिवील कोर्ट आसा ताचे फाटल्यान गव्हर्मेंटाची जमीन सादारण 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आशिल्ली आनी तातूंत थोडेशे एन्क्रोचमेंट थोडेशे आसा, एक 3-4 एन्क्रोचमेंट आशिल्ले प्लस एक नाडकर्णी फॅमिलीची थंय आशिल्ले. म्हणटकीर तरी आसतना आमी ती जमीन व्हड आसा आनी IITक जावपा खातीर एक 10-1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन तेंची डिमांड एक्चुअली 20 लाख स्क्वेअर मिटराचो आशिल्लो IITचे जे आशिल्ले तेंचे. पूण तरी आसतना एक 10 लाखा भितर जावपाक शकता अशें आमकां दिसून हांवें तो पेपर व्हेरी सेकंड डे काणकोणच्यान जेन्ना रिजेक्ट जाली व्हेरी सेकंड डे हांव आशिल्लो म्हाजे बरोबर आमचो शेजारी आमदार जो आशिल्लो निलेश काब्राल तोय बी बरोबर आशिल्लो आनी आमी वचून
तेन्ना मनोहरभाई को आमी प्रोजेक्ट जो आसा तो म्हणजे ताका जमीन दाखयली की ह्या जाग्यार आमची जमीन आसा आनी आमची IIT जर हांगा हाडली जाल्यार एकंदर सांगे सावर्डे कुडचडें तशेंच केपें मतदारसंघाचो एकंदर थंय एक विकास जावंक शकता आनी त्या निमित्तान कितें सांगे सारकेंच कडेन पडटा तर ती IIT जर प्रोजेक्ट आमी घेता आनी एक एज्युकेशन हब तर तें जाता जायत जाल्यार त्या हातूंतल्यान काही लोकांचो उद्धार थंय जातलो ही एक म्हाजी हें आशिल्ली हो म्हजो स्वार्थ म्हणजे भुरग्यां थंय थोडी कामां लागता आशिल्ले अशें हितूंतल्यान आमी फुडें वचपाचें हो विशय आशिल्लो पण त्या माध्यमांतल्यान आमी ती सांगे हाडपाक विचार केल्लो आनी मनोहरभाईन व्हेरी सेकंड डे आमकां थंय टीम धाडली आनी ती चॅक करून घेतली आनी तेजे नंतर तिणें आपलें कार्य म्हणजे थंय पळय कितें प्रोसिजर आसलो तो चालीक लायिल्लो ऑलमोस्ट सगळो फायनल जायत आयिल्ले कडेन आसलो पण तातूंत भितर मनोहरभाई तातूंत ते बरें ना जावन पडले आनी ते बी ह्या संवसारांतल्यान गेले ताजे नंतर तांचे प्रोजेक्टाचो विशय आसलो तो चेंज जालो म्हणजे थंय करपाचो विशय मनान नाशिल्लो तरी आसतना तांकां आमी 2 जमनी आनी दाखयल्यो एक कोळम रिवणा म्हणटा ती पंचायती कोळम त्या जाग्यार थंय सादारण 500 हेक्टर फॉरेस्ट जमीन आसा जवळ टोटल सडोसो म्हणजे थंय कांयच म्हणजे झाड म्हणटा तें केन्ना उगोवपाचें ना आनी आमी निसर्गा कडेन सदांच लागून आयिल्ले मनीस आमी स्वता शेतकारी आनी निसर्गाचो नाश करून आमकां खंयचेय ती प्रोजेक्ट अशें हाडपाक नाका हें बी आमी क्लियर आशिल्ले सो थंय तो तळप आनी थंय केन्नाच कांय जावचें ना ह्या संदर्भांतल्यान आमी तो विशय थंय घेतलो आनी सादारण एक 200 हेक्टर तुमी जमीन थंय कांय नोकरी मेळपाक आमकां हरकत नाशिल्ली कोणाचोच ऑब्जेक्शन नासतना 2-3 वटेच्यान कनेक्टिविटी ताका आशिल्ली उदक लागीं आसा हें सगळो विचार करून ती जमीन तांकां सांगलें की फॉरेस्टाची जी जमीन आसा ती तुमी काडा आनी IIT हांकां दिया म्हणून इन्स्टिट्यूशन दिया म्हणून सो आमी इतली जमीन दिवपाक शकता ना शकता हेजेर तांगेले 2-3 दीस उलोवप जालें तरी आसतना आमचे फॉरेस्ट PCC ऑफ तेन्ना सुभाषचंद्र आशिल्लो आमचो कलेक्टर आमचो अजित रॉय आनी बाकीचे आमचे ऑफिशियल्स सगळे बसून एक डिसायड केलें की ही जमीन जर दिवपाक जाता जाल्यार मॅक्झिमम 40 हेक्टर जमीन पळय आसा ती गोंय स्तराचेर तांकां कन्वर्ट करूंक मेळटा ताजी फुडली जी आसा थोडक्यात सांगता ताजी फुडली जी आसा ती एक तरी बेंगलोर किंवा दिल्लीच्यान ती कन्वर्ट करून हाडपाची सो हें काम करपाक सरकारान हात पांय फुडें घेतलो ना तरी आसतना म्हाका दिसता की ती उरपाकच जाय म्हाज्या हातींतल्यान ती भायर वता उरपाक जाय म्हणून तेन्ना ही जमीन जी तुम्ही दाखयल्ली पळय ती जमीन सरकाराची जमीन काय पयलींची नाडकर्णी फॅमिली आसली अशें फर्स्ट जी जमीन आसा ती सरकाराची जमीन नाडकर्णी फॅमिलीची आनी कोर्टाक थोडे मॅटर ते सरकारी जमीन चलता थोडे फार ते डिक्शन आसा त्या तर सरकारान नाडकर्णी फॅमिली घेवन तर बशिल्ले आसलें जाल्यार म्हाजे कोतान हो इश्यू सॉल्व जाता आशिल्लो जे घेवन बसपाचो प्रयत्न सरकारान केलो ना दुसरी जमीन आसा ती टोटली गव्हर्मेंटाची आशिल्ली फॉरेस्टाची फक्त ती कन्वर्ट करून आमकां IIT तर दिल्ली आशिल्ली जाल्यार विशय ढिलायपण आनी ती टोटली सोडो म्हाका सांगपाचें ती एकूय झाड जावपा न्ही बरी जमीन हेजेर तिसरी जमीन जी आशिल्ली ती एक सोसायटीची सुशेदादी म्हणून एक सोसायटी आशिल्ली पयलीं टायमार पयलीं साकून ती आतां कंपनी जाल्ले कडेन आसा ती सोसायटी ताची जवळ जवळ 150-200 सुमार हें आसा हे शेअर होल्डर्स बी सगळे आसा सो शेवटी म्हाका कितें जालें की सांग्यांक उरतलें जाल्यार हांवें कितले मॅक्झिमम प्रयत्न केले की तुवें आतां तुज्या एका खंयच्या तरी एका वाहिनीक मुलाखत दितना म्हटलां कितें की आयज सांग्यार धरण जें जालां आनी धरणा खातीर खुबशी उदरगत म्हणल्यार एग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट खूबसो जालो आनी खुबश्या लोकांनी बलिदान दिलें आपली जागा आपल्यो दिल्यो कांयच फाटीं फुडें पळयनासतना म्हणून थंय धरण जालें आज IIT प्रकल्पा खातीर बलिदान करपी लोक कोणूच ना तशें बलिदान करपाक म्हणजे गोंया परंपरा विचारता सांगेची विचारता हांव हेजें विचारता सांगेपुरते जर विशय आसा जाल्यार हांवें ती पयली सायड दिल्ली ती कोणाक कांय प्रॉब्लेम ना सांग्यापुरतें विचारता ती पयली सायड जी दाखयल्ली जी कोठाली एरिया भितर पडटा ती कोणाक थंय ऑब्जेक्शन नाशिल्लें थोडे फार जे एन्करेजर आसले तांचे ऑब्जेक्शन आशिल्लें हांवें पयली हियरींग घेतलें सांग्यार IITच्या मनशांक सगळें आपयलें आनी ती एक्झॅक्ट प्रोजेक्ट कितें हो लोकांक समजून सांग कित्याक जेन्ना सायट सिलेक्शन करता तेन्ना लोकांक बी कॉन्फिडन्सान घेवप खूब गरजेचें आसता आनी त्या हितूंतल्यान आमी थंय जवळ जवळ 1,5-2 हजार सॉरी सादारण 1 ते 1,500 सुमार लोक आशिल्ले आनी तातूंत भितर थोडे वायनर लोकांचो उपज जालो पूण तेजे नंतर शेतकारांक जमीन वचनासली तातूंत ती जमीन क्लियर आशिल्ली हांवें दाखयलें की हांगा एक जागा मेळटा आनी ती जागा व्हरून सुशिदाची लोकां कडेन आमी जवळ जवळ 10 ते 15 फावटी बसले आनी ते बसले नंतर तांकां ते कन्विन्स केलें की आमकां ही जमीन फक्त गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा लागून जाय कित्याक ते प्रायवेट सेक्टराक कोणाक दिवपाक सोदनासले आनी कोणाक तांकां दिवपाची बी नाका तांची जमीन कितलीशीच वर्सांची सो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट जर बरी येता जाल्यारच करता म्हणून सांगलें आनी त्या मानान तांकां हांवें कलेक्टर म्हणजे आमचे सावथ गोवा कलेक्टर आसा तांचे कडेन सुशिदाची सगळे लोकांक बसयले आमी बसले आनी तेजें डिस्कशन जावन मागीर लास्ट म्हणलें की आमी ह्या प्रोजेक्टा लागून जाल्यार जमीन दिवपाक रेडी आसा प्रोवायडेड आमगे पळय कितें पळय रेट आसा ते रेटी प्रमाण तुमी आमकां दिवचें सो गव्हर्मेंट जेन्ना विशय आसा त्या विशयाचेर गव्हर्मेंटान ठरोवपाचें की तांकां ती जमीन विकती घेवन दिवपाची काय नाशिल्ली हांवें वचून सांगलें ताका की ही जमीन विकत तुमकां मेळटा तुमी ती विकत घ्या आनी IITक दियात जेणे करून IITचो प्रोजेक्ट जो आसा तो सांग्या भितर उरतलो अशें म्हणून सो हांव तो म्हणजे सुशिदाची जागा आसा ती जागा घेवन आमी हांव हाजे कडेन गेलो डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन गेलो ताका नंतर सांगलें की हो एक जागा आसा म्हणजे 1-2 सायड जाल्यो तुमी करपाक शकता आनी किंवा तिसरी जागा जी आसा ती आमी विकती घेवची पडटली आनी ती आमकां IITक दिवची पडटली म्हणजे तेजेर ताणें सरळ सांगलें की आमी विकती घेवन जागा IITक दिवंक शकना ना तेन्नाची पयलीची गोश्ट म्हणजे बिफोर हें कोवीड आमी दिवंक शकना
सो तेजेर तो विशय बंद उरलो, फुडें वचपाक पावलो ना. सायड बाय सायड कॅबिनेट जालें आनी IITचो प्रोजेक्ट आमचो मेळोन वचपाचो विशय ठरलो. सो ताजे नंतर आमकां उलोवपाचो कांय प्रश्नच येयलो ना. हांगाच विशय ठप्प उरलो. ओके, आता एक दुसरो मुद्दो असो आहा की पयल्या सरकारान सुरवातीच्या सरकाराच्या वेळारच गोंयान एक साखर कारखानो तयार जालो धारबांदोड्या, संजीवनी सहकारी साखर कारखानो. हो साखर कारखान्या विशीं ज्यो इतक्यो गजाली आमकां आयकूं येता, तो धड सारको चलना, तो प्रॉफिटान चलना, तो लॉसान चलता अशें म्हणटा तरी आसतना सरकार तो चलयता. तुवेंनूय हेजो उल्लेख केला की तो लॉसान चलता, साखर थंय पडोन उरता, तयार जाल्ली साखर तिजी विल्हेवाट लागना, सारको विलो लागना. समज प्रसाद तुका जर चेअरमॅन केलो ह्या साखर कारखान्याचो, हो कारखानो तूं प्रॉफिटेबली चलोवन दाखोवंक शकता? पयलीं तुमकां हांव क्लियर सांगता, चेअरमॅन जावपाचो प्रश्न ना. आनी चेअरमॅन जावपा खातीर जी खटाटोप फाटल्या दिसा हांवें केल्या संजीवनी लागून ती चेअरमॅन जावपा खातीर हांवें करूं ना. हांव क्लियर तुमकांय आनी म्हज्या सगळ्या लोकांक, गोंयभर लोकांक सांगूंक सोदता. एक मुद्दो आसा की भाऊसाहेब बांदोडकरान हो जो साखर कारखानो आसा तो गोंयच्या लोकां खातीर हाडलेलो. आनी त्या टायमाचेर गोंयांत ऊस लोक लायताले. सादारण गोंयचो ऊस 95,000 टन सुद्दां, गोंयचो मेट्रीक टन सुद्दां गोंयचो ऊस हांगा त्या टायमाचेर जाल्लो तेजे नंतर कालावधीत. पूण जितलो ऊस साखर कारखान्याक जाय आसलो तो टोटली थंय मेळनाशिल्लो. पयलीं साकून खंय तरी हो कारखानो पयलीं साकून म्हणना, पयलीं स्टार्टींग जेन्ना चालू जालो एकूच वर्सा केन्ना तरी तो मातसो फायदेशीर आयलो. पूण जेन्ना कारखानो हो सगळो चालू जालो आतां लॉसान आयिल्ले कडेन आसा. पयलीं हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की गेल्ली 20 वर्सांचें सांगता, तेजे फाटलें हांव सांगूंक शकना तुमकां. गेल्ली 20 वर्सां जर आमी विचार केलो जायत जाल्यार कारखानो इतलो लॉसान कसो आयलो हेजेर कोणीच विचार केलो ना. आयज प्रत्येक सरकार जावं हें सरकार जावं खंयचें सरकार जें सरकार येता ते सरकार म्हणटा शेतकाराक लागून लुकसाणां वता, शेतकाराक लागून कारखाने लुकसाणाक वचना. हें पयलीं क्लियर सांगता. कित्याक जाल्यार कारखान्याची बेजबाबदारी जे लोक थंय गेल्ले कडेन आसा तेंच्यानी हो सगळो मिसमॅनेजमेंट केले नंतरच कारखान्याची देयना अशें जाल्ले कडेन आसा. हें क्लियर म्हळ्यार सरकाराचें दुर्लक्ष आसा. आनी ताजेर बरोबर ना. त्यो सांगपाचो उद्देश इतलें की कारखान्यात जर तो वेवस्थीत चलतलो जाल्यार ताका एक वेगळी स्ट्रॅटेजी लागता. म्हाजे विशय इतलो आशिल्लो की लोकांचे आमचे आयज जेन्ना आतां म्हणटा की 1,00,000 टन ऊस मेट्रीक टन ऊस पिकतालो, आयज आमकां खंय तरी 30 ते 35 हजारांचे पावले कडेन आसा. गेल्ल्या वर्सा तरी 28,000 पावले. सो आतां ह्या वर्सा मातसो इल्लोसो ऊस वाडटलो, कित्याक गेल्ल्या वर्सा ऊस पावस मातसो लेट पडलो, ऊस बरो उरलो, सादारण 35,000 ह्या वर्सा जातलो. पूण कारखानो जर चलतलो, कित्याक तिच्या 12 टन दिसा पर मेट्रीक टन ताची दिसाची कॅपिसिटी, जर कारखानो चलतलो जाल्यार मिनिमम 70 ते 80,000 आमकां ऊस त्या वर्सा भितर आमकां जाय. भायरसून ऊस हाडटा संजीव, भायरसून ऊस हाडटाले पयलीं. सो म्हाजी सांगपाक हांवें एक गेल्ल्या म्हयन्याक एक मिटींग घेतली, कित्याक खुबशे तुमी गेल्ले फाटी कारखाने बंद जाता, लोक आंदोलन करता, चालू जाता, अशें करून खूब फाटी जालें. आनी गेल्ल्या वर्सा तर टोटली कारखानो बंद दवरलो कडेन आशिल्लो. हांवें कित्याक विचारलो हो प्रश्न तुका की तूं त्या कारखान्याचेर खूब लक्ष दवरलां आनी कारखानो लॉसान चलता, हें खूब दूख जाता तुका? लक्ष दवरलां इतलेच खातीर की मॅक्झिमम लोक आतां म्हाजी तो एरियेचे आसा ते शुगर केन कल्टिवेटर धरणग्रस्त सगळे. आनी ह्या धरणग्रस्तांक शुगर केन सोडून दुसरी क्रॉप प्लांटेशन तुमी चेंज करूंक शकना, कारण ती जमनी डोज करून त्या टायमारच्या लोकांक जमनी दिल्ल्यो 10,000 स्क्वेअर मिटर. आनी थंय मॅक्झिमम लोक आमचे ऊस लायतात. त्याच बरोबर काणकोण सारकी भागांक, केपें सारकी भागांक आनी येवच्यान आमकां पेडणे सांकळी ह्या सारकी भागांक लोक ऊसाचे भरपूर ऊसकार लोक आसा. बारीक बारीक लोक ऊसाचे आसा आनी तांकां ते कॅश क्रॉप तातूंतल्यान 4 पयशे तांकां मेळ जाय जाल्यार फुडली तांगे वर्साची फॅमिली. तुका हांवें प्रश्न विचारलो की जर तुका चेअरमॅन करत ना, तुका केलो चेअरमॅन समज जाल्यार हो कारखानो तूं चेअरमॅन करनासतना सुद्दां हांवें जो प्रोजेक्ट दिल्लो कडेन आसा, हांव क्लियर सांगता की गेल्ली 1 म्हयनो पयलीं हांवें शेतकारांची मिटींग घेतलेली. आनी मिटींग घेतली त्याच मिटींगेक म्हाका कांय लोकांनी 1-2-3 लोकांनी म्हाका सांगलें की हो तुमी कारखान्याची जबाबदारी तुमी घेवची. जे दलाल लोक आशिल्ले, हांव सरळ सांगता कित्याक ते मिटींगेक थोडे तशे लोक आयिल्ले, तांणी सांगलें तुमी जबाबदारी घेवची, आमी पळयता कशें करपाक म्हणटा ताची चॅलेंज एक्सेप्ट केली हांवें सीएमाक मेळ्ळो आनी ताका सांगलें म्हाका कारखान्याची जी फुडली म्हणजे थोड्या लोकांक काडून हांव दाखयतलो, म्हाका ती परमिशन तुमी दिवचें. तेणी ओरली म्हाका सांगलें की ओके तूं हाडून दाखय आनी पळय तुजी ती कॅपेसिटी कशी करपाक मेळटा तुका. त्या प्रमाणे गेल्ली 1 म्हयनो हांवें सगळो वेवस्थीत तेजेर विचार केलो. हांव महाराष्ट्रांत भोंवलो, येवच्यान केन ऊस हाडटाले तेंगे लोकांक सगळें मेळून आयलो. कित्याक कारखानो जर चलतलो जाल्यार गोंयचो ऊसच आमकां पोता येना, आमकां भायलो ऊस आमकां घेवपाक गरज पडटा. सो हें सगळें पळयले नंतर 3 ते 4 एजन्सीक हांवें कारखाने काडल्यो. तांचे कडच्यान तांची मत कारखान्या बद्दल जाणून घेतलें, कित्याक कारखानो हो लोक म्हणटात की लोक न्ही म्हणजे सरकारच म्हणटा आनी कांय लोक म्हणटा की सगळो हो कारखानो स्क्रॅप जाल्ले कडेन आसा. खरंच ते स्क्रॅप जाल्यार टोटल प्लांट नवो घालचो पडलो. खरंच ते पद्दतीचे आसा काय ना हें विचारपाक लागून हांवें एजन्सी हाडल्यो. त्या एजन्सीकडे टोटल कारखान्याची पाहणी करून घेतली. प्रसाद, एक मुद्दो असो येता कित्याक की इतकी वर्सां हो साखर कारखानो कितें काल आनी आयज जावंक ना, बरीच वर्सां जालीं आनी तो आजुनूय सारको दर चलना, सगळें डळमळीत सगळें चलना. म्हणजे अशा परिस्थितीन सरकार हो चलोवपाक शकना आनी हो सहकारी क्षेत्रांतलो कारखानो
तो सारको चलयतलो जाल्यार तुमी आतां कितें करपाचें ठरलें? ना ह्या विशयाचेर येता, तुमच्या विशयाचेर येता. म्हणजे ताका लागून हांवें जेन्ना एजन्सी हांगा हाडल्यो, तांचे कडेन पाहणी करून घेतली, मशिनरी सगळी ओके आसा काय ना कितें, आनी कितें पर्यंत आमी खर्च करूं शकता, 2-3 एजन्सी कडेन आमी वेगवेगळे कोटेशन सगळें घेतलें. आनी एक एजन्सी बद्दल आमकां खंय तरी पडलें. आतां असलें खंय जेन्ना तेंची इतलेंच मत आसलें, हांवें जी एजन्सी पयर हाडल्या इतलेंच तेंचें मत आसलें की ऊस हाडून तुमी आमकां बेल्टा पर्यंत दिवचो, थंयच्यान आमकां पोत्या प्रमाणे साखर तयार जावं पसून आमी तुमकां पोती भायर काडून आमी दिता. हो जो मदलो जो कितें हें आसा तो सगळो आमी पळयता, मेकॅनिकल पार्ट सगळो, रिकवरी वगैरे सगळें आमी पळयतले. आनी ती जबाबदारी आमी घेतले. आनी फिगर्स फॅक्ट्स कितें आसा फुडली 5 वर्सांचें प्रोडक्शन आमी तांकां ऑलरेडी सरकारा पयर दिल्लें. आमी पयर मिटींग घेतली आनी तेन्ना ताका सांगलें की अशें आसा म्हणून. तेजें आयकून घेवपाची परिस्थितीच नाशिल्ली सीएमानी. तेणी सरळ सांगलें की कारखाना आमी तुमकां दिता, डायरेक्ट तुमी चलोवन घेवचो. तशाची जायना. तशें आनी एक गोश्ट घडना, कित्याक ती थोडेफार तुमी इन्वेस्टमेंट आतां करा. आनी त्या बद्दल आमी कित्याक गेल्ल्या वर्साक आतां आमचे लेलाक आमी ऊस धाडलो. लेलाक जेन्ना गेल्या वर्सा ऊस धाडलो, जवळ जवळ 6 ते 6.5 कोटीचे आमकां डायरेक्ट ट्रान्सपोर्टा भितर लॉसीस जाले. हें क्लियर आसा. तेजी पयलीं साखरूय भितर आशिल्ली, ती साखर 12 कोटीची टेंडरा काडली, तो टेंडर स्क्रॅप केलो, परत ती साखर 4 म्हयन्यान 8 कोटी भितर काडली. सो हे पयशे गेले खंय? ऑपरेशन लॉस आसा. सो मिसमॅनेजमेंट आनी खंय तरी गोळ चालू आसा. तेजी पयली वर्साक एक ऑफिसरान 5 कोटी रुपया भायर आमकां टोळी हाडून तांकां दिल्यो, त्या 5 कोटीची एकूय आमकां रिकवरी जाल्ली कडेन ना. तेजेर कांय कोणी इन्क्वायरी बसयनात. सो ही सगळी लॉसीस शेतकारांची माथ्यार पडपाची म्हाजो प्रश्न आसा की शेतकारांनी कितें घेवचें. आनी तुमी कारखाने बरोबर चलना म्हणून खंय तरी गोंयच्या शेतकारांचें प्रोडक्शन कमी जाल्ले कडेन आसा. आयज ते बरोबर चलतले ताका सिस्टम आसा. एग्रीकल्चर जे डिपार्टमेंट आसा ते गेल्ल्या 10 वर्सांक कारखान्या भितर कांयच काम करना आनी खंयच ना ते ऑलमोस्ट कॉलमेडलेले कडेन आसा. सो थंय बरी एक एग्रीकल्चर ऑफिसर हाडून एक हें करून तेजे नंतर तेजी टीम दवरून आयज एग्रीकल्चर भुरगे आमचे जवळ जवळ 120 एग्रीकल्चर भुरगे डॉन बॉस्को कॉलेजींतल्यान भायर पडले कडेन आसा. बेकार आसात भुरगे. तांकां थोड्यांक काम दिवंक आमी शकता. आमी फिल्ड वर्क तांकां दिवंक शकतात. फिल्डार वचून त्या लोकां कडच्यान रिकवरी म्हणजे ऊस कसो वाडोवपाचो ह्या बद्दल सगळो प्लॅन हांवें करून तो पयर हांवें प्रोड्यूस केल्लो. पूण तो तांकां तो आयकूनच घेतला तेणी. ऊस वाडटलो ते करपाचें आनी तें केलें. तुवें एक उदाहरण दिलां मदीं हांगसर. तुवें म्हटलां कितें की जेन्ना आमी आंबे पिकोवंक घालता, तणान घालता, आंबे पिकयता आनी ते पिकयता आसतना तुका जर दिसत की एक कुस्को आंबो भितर आसा जाल्यार तो कुस्को आंबो तुमी करून भायर उडयता. तूं आतां हें जें उदाहरण दिलां पळय, तो ह्या आमच्या राजकारणांतलो कुस्को आंबो कोण? ना, कुस्को आंबो कोण अशें न्ही. जेन्ना आमी आयज ह्या राजकारणाक हेजे पयलीं आमी समाजकारण केल्ले कडेन आसा, तातूंत राजकारण आयिल्ले कडेन आसा. आनी राजकारण येता आसतना एक लक्ष मनशाचें आसपाक जाय. जो आज सपोज आतां हांव आमदार जाल्ले कडेन आसा जाल्यार हांव हांगा कसो पावलां हें म्हाजें लक्ष म्हाजेरच खंय तरी आसपाक जाय. हांवें फाटल्यान एक नजर मारून पळोवपाची सदांच म्हाका एक संवय आसपाक जाय. काही लोक अशे आसता की राजकारणांतल्यान फुडें म्हणजे राजकारण एकदां पावल दिलें फाटल्या लोकांक विसरतात. हें विसरपाक उपकारना. हें जर विसरल्यात जाल्यार हांव ओवरऑल गोंयचें सांगता तुमकां, हें जर अशें तरी विसरपाक लागल्यात जाल्यार थंय कितें तरी कुसता हें कळटा. त्या आम्याक सायडीन किंवा एक तरी तेजे पासून आमी कडेन रावपाक जाय अशें म्हाका दिसपाक लागलें. सो तुजो सरभोंवतणचो वाठार जो आसा तूं सांग्यान पडटा, मागीर थंय कुडचडें आसा, हे जे वाठार बाकीचे आसा, तुका निलेश काब्रालान सपोर्ट बरो केलो. ऑफकोर्स ताणें की आमी जेन्ना हें जो प्रोजेक्ट व्हेल्लो तो जॉयंट आमी तेंचे कडेन गेल्ले. म्हणजे हांव आनी निलेश बरोबर पयलीं भाई आशिल्लो, भाई कडेन गेलो, भाई अशें आसा तुमी हांगा दिवचो. आनी भाईनं बी आमची जेन्ना वाडदिवस जाल्लो फर्स्ट म्हणजे आमदार नंतर पयलो जो म्हाजो वाडदिवस जालो, त्या वाडदिवसाक भाई आयिल्लो, सगळे मंत्रीगण आयिल्ले, मॅक्झिमम सगळे आयिल्ले. आनी तेणी त्या दिसाक डिक्लेअर केल्लें, हांवें तुमकां काल प्रेसा मध्ये दाखयलां, सगळें डिक्लेअर केल्लें की सांग्या भितर आमी IIT खंयचे भितर आमी दितले आनी तेजे त्या IITच्या नशिबांतल्यान तुमचे सांगेचे बाकीचे विशय आसात ते खुबशे चालीक लागतले हें तेणी आमी सांगिल्लें. पूण ताजे आयज आत्म्याक हांव असली शांती मागता. तांणी बी तळमळची न्ही, कित्याक हें आयज तो गेले नंतर राजकारणात वेगवेगळे चेंजीस जे सगळे आयिल्ले कडेन आसा. तातूंतल्यान पळय खंय तरी ताजी धोरणां जी आसा ती धोरणां सायडीन दवरून तेणें वेगळीच पद्दतीन सरकार चलोवंक सोदता. जाल्यार खंय तरी तांच्या बी आत्म्याक आज शांती आसा ती म्हाका खबर ना. इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां. तुवें आनी एक मुद्दो मदीं उठयल्लो. तूं म्हणटा की सांग्याकार उदकाक तळमळटाले पयलीं, अजुनूय तळमळटा? अजुनूय तळमळटा. तुमकां सरळ सांगता, म्हाका 7 पंचायत लागता आनी एक म्युनिसिपालिटी. म्हजी मळकणी पंचायतीक जवळ जवळ 24 तास उदक मेळटा. 1-2 गांव सोडले जाल्यार बारीकशे, म्हणजे तातूंत थोडे उदका प्रॉब्लेम आसा. म्हणजे थोडक्यात बाकी म्युनिसिपालिटी 24 तास उदक मेळटा. पूण उरलेले 6 पंचायती पळय आसा, म्हणजे भाटी, उगये, वाडे, नेत्रावळी, रिवणा, कावरपिल्ला ह्या पंचायतींनी उदकाचो तुटवडो समज पिवपाचें उदक हें खूब कमी प्रमाणांत मेळटा. सो आमची सांग्याची चारी बाजून गांव आसा आनी मदीं म्हाजी डॅम आसा. त्या डॅमाचें उदक आज वास्को पर्यंत पावता आनी सगळ्या लोकांक 24 तास उदक मेळटा. पण सरभोंवतणी पावना. पूण सरभोंवतणी उदक पावना, कारण तेजी अजून पर्यंत आमी बांयचें उदक पितात, आमी अजून बोरवेलाचें उदक पितात, किंवा आमी पाली, मैनापी, आमचो सावरी ह्या धबधब्याचें उदक सकयल नेत्रावळी सारके एरियेन पितात. अजुनूय आमी कितें आसा, पूण डॅमाचें उदक एक पायपलायन अशी फाटल्या वटच्यान वचची, डॅमा फाटल्या वटच्यान, किंवा थंय कितें प्लांट जावचो हेजेर विचार खंयचेच फाटल्या आमदारान केला ना केला म्हाका खबर ना. पूण जालें ना अजून पर्यंत. ही सत्य परिस्थिती. अशें जावंक ना ताका कारणीभूत कोण अशें तुका दिसता? तुमीच न्ही?
खंय कशें म्हणटा तुमी तुम्हीच कारणीभूत अजून पर्यंत हांव प्रतिनिधी जे आसा हांव अजून पर्यंत हांव स्वता हांव मानून घेवपाक कित्याक हातून आमी जी आतां प्रोसेस केल्ले कडेन आसा फायल प्रोसेस केल्ले कडेन आसा ती खंय तरी जायना सुद्दां आमी खंय तरी आमी कमी आसा अशें म्हाका दिसता आमीच आसा कित्याक जे मूलभूत सुविधा आसा त्यो जर आमी जनतेक दिवपाक तर शकना जायत जाल्यार आमी ती त्या पदाचेर आमगे लायक ना आनी तातूंत भितर सांगी सारको भाग असो जे सगळे गोंयाक उदक दिता ऑलमोस्ट सावथाक टोटल पार्ट ऑफ नॉर्थाक उदक दिता आनी आमकां जर उदक मेळना जायत जाल्यार कितें फायदो तेजो आनी ते उदक दितच न्ही तर त्या डॅमा पासून खुबशे लोक म्हणजे गव्हर्मेंट कितलेशेच रेव्हेन्यू चलता आनी त्या डॅमा पासून जितल्यो गोश्टी भितर येवपाक जाय आसल्यो त्यो अजून पर्यंत येना अशें म्हाका दिसता आनी तातूंतल्यान खुबश्यो गोश्टी कित्याक आमी सॅक्रिफायस केला सांगेकारान सॅक्रिफायस केला डॅमा लागून अजून पर्यंत जे सॅक्रिफायस केल्ले लोक आसा धरणग्रस्त आसा तेचे प्रश्न सुटावे जायना अजून पर्यंत जाले कडेन ना आतां चालीक लागले थोडीफार लागले कडेन आसा पूण अजून पर्यंत जाले ना ही सत्य गोश्ट आसा न्ही सो तातूंत कोण कमी पडला कसो कमी पडला ह्या टायम जर तुमी कॅल्क्युलेट करीत फाटल्या टायमांतल्यान कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार तुमकां सगळें उत्तर मेळटलीं अशें म्हाका दिसता आता तुवें पयलीं सुरवातीकूच सांगलें की तूं अपक्ष आमदार आसलो आनी तूं बीजेपीक तुवें सपोर्ट दिलो कित्याक की तुज्या मतदारसंघातलीं उदरगतीची कामां जावची होच जो एक मुखेल हेतू आसलो आतां तुवें सपोर्ट काडलो खुबशीं कामां तुजी जावपाची आसा बरोबर फुडें कितें हांव तुमकां इतलें सांगूंक सोदतां की सपोर्ट काडलो हेजें कारण तुमकां खबर आसा पयर जें वक्तव्य सीएमाच्या तोंडांतल्यान गेलें तें वक्तव्य एका सीएम पदाचे खुर्चेर बसलेल्या मनशाक शोभना कितलेय जर म्हणजे सुशिक्षीत लोकांनी किंवा सगळ्यांनी जर तेजे विचार केले जाल्यार आयज तुमी कमेंट सुद्दां पळयले आसतले सोशल मिडिया बाकी सगळे वटेन पळयले आसतले की हे सगळें चुकीचें जाल्ले कडेन हें सगळ्यांक कळ्ळे कडेन आसा आतां ताका आमी काडलो कडेन आसा आमची जी आमी प्रोजेक्ट सगळे घातले कडेन आसा ते ऑलमोस्ट फायनल स्टेजी पावल्ले कडेन आसा फायनान्शियल एप्रुवलाक किंवा थोडी जाल्ले कडेन आसा पूण ऑर्डर्स अजून मेळ्ळे कडेन ना अशी पोजिशनां पावल्ले कडेन आसा तातूंत भितर ही महामारीची टायम आयलो कोवीड आयलें आमकांय खबर आसली की सरकाराची आज सध्या फायनान्शियल परिस्थिती खंय तरी प्रॉब्लेम जाल्ले कडेन आसा पूण तातूंतल्यान खंय तरी आमी तड मारूं शकता ही एक आशा आमकां आशिल्ली पूण जेन्ना अशे तरेची वक्तव्य जेन्ना सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जाता ज्या जाग्यार खंयच ताज्यान म्हाजे भितर हेविदावे नाशिल्ले हांव ताका एक सदांच बरो मनीस म्हणून मानतालो एक्चुली आनी त्याच बरोबर तांकां म्हणजे तांचे भितर हांवें ताका सरळ सांगिल्लें की तुजी कितें तरी मनां आसत म्हाजे बद्दल तें सरळ म्हाका विचारचें केन्नाय किंवा म्हाका जर कितें तुका दिसता की प्रसादा खातीर आपूण कितें करचें तूं म्हाका सरळ सांग तुमच्या पार्टीच्या खंयच्याच मनशाक हांव केन्नाच कांय विचारना हांव फक्त तुका एकट्याक मेळटलो हांव क्लियर ताका पयलींच एकदां हेजे पयलीं जेन्ना तो सीएम जालो तेजे 15-20 दीस नंतर हांवें ताका सांगिल्लें आनी ते प्रमाणे हांव बरे टर्म्सान वतालें पूण काल तेजे भितर कितें खतखतलें किंवा तेणी म्हाका इतलें आतां आमी सादारण 1 वर्स 1.5 वर्स बरोबर गेले आतां मुनोहरबाई नंतर जाल्यार ताका तें म्हाका दिसता वयल्यान म्हाका नाटकां करतालो कित्याक प्रसाद आयलो गेलो जाल्यार पुसपुसून दवरया अशें म्हणून आनी काल तेजे तोंडां म्हणजे जितलें पळय तेजी खतखततालें तें तोंडांतल्यान भायर पडलें आसता कदाचित प्रसाद आतां एक परत एक असो प्रश्न येता की तुजेर एक आरोप आसा हो की तूं डील करता सेटिंग करता आतां एक गजाल खुबश्या लोकांक कांय शिकिल्ले लोक आसा पळय तुज्या मतदारसंघातले तांकां डील आनी सेटिंग हे अर्थ खबर आसता बरोबर तुजे अशे बाकीचे जे समर्थक आसा जे चड शिकिल्ले ना पण ते म्हणटा कितें आमी प्रसादाक आमचो प्रतिनिधी म्हणून फुडें धाडला ह्या लोकांक कळपा खातीर डील आनी सेटिंग म्हटल्यार कितें हो आरोप जो तुजेर जाला ते कितें म्हणून जो मनीस ह्या हातूंक म्हणजे डील करपाची आनी सेटिंग करपाचें हातूंत पळय घुसपटलेले कडेन आसा ताका हेजो अर्थ बरो खबर आसतलो म्हाजे पेक्षा हांव तुमकां क्लियर सांगूंक सोदता कित्याक आमी खंयचे डील करपाक सेटिंग करपाक हातूंतल्यान कित्याक आनी आयआयटीचेर अजिबात हो विशय केन्ना जालो नाशिल्लो हो जो आरोप तेणें गंभीर आरोप आमचे केल्ले कडेन आसा तो ताजी ताकाच तेणें विचारपाचो बाबा आपूण हो आरोप केलो तो ताणें बरोबर आसा काय ना हे तेणें खंय तरी तेजी विचार करपाची गरज आसा ताका ती आतां फाटलें रिसायकल करपाची गरज आसा हांव इतलेंच सांगन की म्हाजी खंयचीच तरेची सेटिंग ना खंयचीच तरेची डील ना तेणी म्हाजेर जर जाता जाल्यार म्हाजेर इन्क्वायरी बसोवची म्हाजी खंयची म्हणजे नाका आशिल्ली गोश्टी म्हाजे तर कितें घडटात कळ्ळें तुका जाल्यार तेणी म्हाजी इलिगल गोश्टी हांव तर कितें करता जाल्यार तेणें म्हाजेर इन्क्वायरी बसोवची आनी म्हाजे तो विशय ओपन करचो लोकां मुखार हांव कालच ताका सांगले कडेन आसा जर ताका तर तें दिसना तूं सरळ यो आमी पायकाच्या देवळां बसया आमची पायकदार देवस्थान म्हणटा तें एक हाजी आमची सांगेवाली सायबीण म्हणटा ती मोठें देवस्थान आमची पीर म्हणटा तें मोठें हें सगळ्यांची देवस्थानां मदीं बसया हांव नाल्ल घेता ती सांगता की तुज्या आनी म्हाजे भितर आयआयटीची डील कितें जाल्लें तें सांगचें किंवा लोकां भितर कितें जालें तें सांगचें नाल्यार तूं घेवन सांगचो कित्याक हांव क्लियर आसा ह्या विशयाचेर लोकांची उदरगती खातीर जर म्हाका मॅक्झिमम आयआयटी म्हाजी एरिया उरची म्हणून जर हांवें ते प्रयत्न केले जायत जाल्यार प्रसाद खंय चुकलो हें सांगचें तुमी आतां आमी मातशे राजकारणांतसून भायर सरूया सांगात की तूं सारको म्हणल्यार एक तरणाटो आमदार सध्या तरी ह्या बाकीच्या सगळ्या आमदारां मदीं अशें म्हाका तरी दिसता आनी तुजी हॉबी म्हाका अशें कळटा की स्पोर्ट्स ही तुजी हॉबी तुका खेळां भितर खूब तुजें लक्ष आसा आनी तुजी आवड आसा खेळां मदीं म्हणटकीच ह्या वाठारांत खेळाच्या वाठारांत तुज्या मतदारसंघातल्या तरणाट्या भुरग्यां खातीर तुवें कितें केलें पयलीं म्हळ्यार तुमकां सांगता हांव क्लियर की म्हाका पयली हॉबी जी म्हाजी आसा हांव पयलींच तुमकां सांगता की हांव सदांच दुसऱ्या खातीर जगपाच्या
म्हाका देवान धाडला तसो अशें म्हाका दिसता. कित्याक दुसऱ्याचें केन्ना वायट जाता किंवा तेजें मॅक्झिमम केन्ना कितें हांव हेल्प करूंक शकता तें करपाचें हांव सदांच प्रयत्न करतां. ही म्हाजी सामकी मुख्य उगीस. कित्याक ते बापाय फाटल्यान हांवें तें लागून दवरले कडेन आसा. सांगपाचो मुद्दो कितें, म्हाका लोकांची सेवा करपाक सदांच आवडटा. म्हाज्या आयुश्यांत म्हाजी ज्या जवळ हांव 44 वर्सां म्हाका जाली आतां आनी हातूंतली जवळ 5 ते 6 वर्सां हांवें लोकांचें सदांच हेल्था खातीर काम केल्ले कडेन आसा. सांग लागींच्यान लोकां फुडें रावले कडेन आसा, लोकां नाणे दुणे हांवें काडले कडेन आसा म्हणून तुमकां सांगूं शकता. आतां तुमी उरले विशय स्पोर्ट्साचेर म्हाका खबर आसा तुमी कित्याक ह्या दिसा तुमकां स्पोर्ट्साची भरपूर न्यूज मेळटा सांग्या वयल्यान. आनी हांव तुमकां सरळ सांगता की स्पोर्ट्साचें जे ग्रावंड जे आसा ते सुभाष फळदेसाय जेन्ना आशिल्लो ताजे फाटली म्हाका खबर ना, पूण पयलींच हांवें परत वासूच्या तोंडाचें आयकलें की ग्रावंड आपणेन केल्लें म्हणून. ताजे नंतर सुभाष फळदेसाय ग्रावंड तो आपणें केल्लें म्हणटा. पूण हांवें म्हाजे नजरेन पळयल्या की भाटी सारकें ग्रावंड किंवा वाडी सारकें ग्रावंड किंवा नित्रावळ सारकें ग्रावंड, मळकरी सारकें ग्रावंडाक चालना दिल्या ती सुभाषान दिल्या. एग्री करता. पूण त्या ग्रावंडाची बेज म्हणजे ग्रावंड कसो घातल्या नंतर ताका कितें कितें जाय हेजी स्टेप वायज तेणी काम थंय केल्ले कडेन ना. ते 4 बदले 2 ग्रावंड जाल्यार कोता येताले, पूण ते संपूर्ण कामाक जावपाक जाय आशिल्ले अशें म्हाका दिसतालें. पूण कालांतरान तो गेलो, हांव आमदार म्हणून म्हाका जेन्ना निवडून आयलो हांवें ह्या ग्रावंडा बद्दल चवकशी केली. कित्याक 1-2 ग्रावंड अशें आसा भाटी आनी वाडी म्हणटात ते, तातूंत फक्त रिटेनिंग वॉल घेतले कडेन आसा आनी ताची सायडीन जे आमकां मिनिमम बाकीचे हांवें ते सेकंडची फेज हांवें काम घातल्या ती टॉयलेट जावं ती चेंजींग रूम जावं ती एक ल्हानसो हॉल आसचो किंवा तांकां नेट फेन्सिंग आसचें. कित्याक ह्यो दोन ग्रावंडाची पळय धडे आसात त्यो सादारण 10 ते 12 मिटराच्या आसपास सकयल आसा आनी कोणूय भुरगीं जर पडले बिडले जाल्यार थंय कितें कॅज्युलिटी जावंक शकता. सो ताका लागून हांवें पयलीं म्हाजे हितून काम घेतलें की हांवें ताका नेट फेन्सिंग करचें म्हणून. सो म्हाजो एक न्याय आशिल्लो की जो पर्यंत तें करना तो पर्यंत तेजें उद्घाटन हांव करपाक वचपाना म्हणून. त्या ग्रावंडा खातीर हांवें जेन्ना आमचे मिनिस्टर जे आशिल्ले आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसले तांचे कडेन सांगलें या म्हाका फंड्स दिया आतां फुडलें काम करून घेवपाक हें करया म्हणून. जाल्यार प्रत्येक फावटी नॅशनल गेम्साचे इश्यू लावन तो पयशे ना अशें करताले. तरी आसतना फाटले हितूंतले जवळ जवळ 2-3 ग्रावंडाचे मेळून एक ग्रावंडाक 30 लाख, एक ग्रावंडाक जवळ 40 लाख, एक ग्रावंडाक 70 ते 80 लाख अशें करून आमी ते पयशे हाडले आनी तें काम थोडें फार चालू करून घेतलेलें केलें अशें. आतां परत येवया मेन मुद्द्याचेर. मुखेल मुद्दो म्हणल्यार खंयचो सांग पळया की IIT प्रकल्प. आनी ह्या मुद्द्याचेर आमी आमची भासाभासी सोंपोवया. प्रश्न असो आसा, तुवें खूब प्रयत्न केले IIT प्रकल्प सांग्यान येवचो म्हणून खूब प्रयत्न केले. इतकें आसतना हो प्रकल्प सांग्यांतल्यान दुसरे कडेन व्हरपाचो असो प्रयत्न चल्ला असो आरोप तुवें सरकाराचेर केला. ह्या विशीं तुका कितें म्हणपाचें? ना, हांवें आरोप केलो ना. सारकी म्हाजी तुमी सरळ आयकून घेयात. म्हाजे फाटले कितले जितले फाटी म्हाका प्रेसान विचारले कडेन आसा हांवें आरोप खंयच केलो ना. पयर आमी संजीवनीचो विशय घेवन गेल्ले, भायर सरतकीर संजीवनीचे हेजे प्रेस जाले आनी आमच्याच भितर मिडिया भितर कोण तरी मनशान म्हाका विचारलें IIT बद्दल तुजें मत कितें अशें म्हणून विचारलें म्हाका. सो हांवें तांकां इतलेंच सांगलें, जर गुळेलींक इतलोय जर प्रॉब्लेम चड आसा कित्याक IIT गोंयांत जावपा जाय, खंयच्याय तरी भागांक आमच्या गोंयच्या भागांत ती जावपा जाय आनी जर थंय जर इतलोय जर लोकांचो प्रॉब्लेम आसा आनी ती खरें जर जेन्युइन प्रॉब्लेम आसा जाल्यार सांग्याक आजून पर्यंत आमचे कडेन जी जमीन आमी पयली दाखयले कडेन आसा आमी सांग्याक वेलकम करता. तूं कितें चुकलें म्हाजें? हांवें आरोप करूना, पूण लक्षांत घ्या IIT जावपाकूच जाय. पूण जाता आसतना तेजें सायट सिलेक्शन हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. सायट सिलेक्शना नंतर लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवप इम्पॉर्टंट आसा. हें कांयच जायनासतना जर प्रोजेक्ट व्हरून लोकांच्या तर माथ्यार तर मारलें जाल्यार तें बरोबर न्ही. ना, अशें दिसता की तुवें ज्यो जागा दाखयल्या त्या जागे विशीं सरकारी सामको सिरियस ना. हेजो अर्थ कितें जाता की तांकां सांग्यार तो प्रकल्प जालो ना. एक्झॅक्टली. आतां मतां कित्याक हांवें तेन्ना जागा दाखयलें तेजी सिरियसनेस तेणें घेतली ना. तेंच्योच 2 जागा आसा न्ही. एक नंबरची जागा दाखयली खोटालेची किंवा रिवणाची जागा, तेंचे गव्हर्मेंटा जागा आसा. ताजेर ताणें सिरियसली तेणें विचार केला, तें करपाक शकता ते. आतां सोंपोवया आमी. सोंपोवच्या पयलीं तुका विचारता, आतां तूं आमदार जाल्यार बरोच टायम जालो. बरोबर. तुजी खुबशीं कामां उदरगतीची उरल्या. हय. सांग्या खातीर करपाची कामां हांवें लोकांक हॉस्पिटलाक आनी आतां फुडले निवडणुकेक कितके दीस उरले? हांवें लोकांक हॉस्पिटलाक लागून प्रॉमीस केल्लें, म्हाजें मॅनिफेस्टो आसा. हॉस्पिटलाचे आमी टेंडर काडलो. कोवीड जावचे पयलीं 4 दीस पयलीं 19 तारखेर टेंडर आयिल्लो. 22 तारखेर कोवीड लागलें, तेजे नंतर टेंडर कोणूच भरूंक शकले ना आनी आतां पयशांची विल्हेवाट सगळी परिस्थिती आसा. सांगवाळे ब्रिजाचें काम चालू जालें, जे लोकांक उतर दिल्लें हांवें, काम चालू जालें. कोवीड परत स्टार्ट जालें, काम चालू ऑलमोस्ट पायलिंग जावन सगळें जाल्ले वयर पावलें, काम चालू जालें. आजून पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टराक एकूय पेमेंट जाल्ले कडेन ना. कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे दिवपाक सरकारा कडेन पयशे ना. काम सद्या स्टॉप आसा. तेजे नंतर नवीन ब्रीज आमी वालशें म्हणटा तो गेल्ले वर्सा ब्रीज व्हांवून गेल्लो. तो ब्रीज व्हांवून गेले नंतर तो ब्रीज आमी पास करून घेतलो आनी ब्रीज घालून नवो कंप्लीट करून घेतलो. आजून पर्यंत त्या कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे मेळे कडेन ना. एक नवो प्रोजेक्ट आमी लिफ्ट इरिगेशनांतल्यान करून घेतलो कडेन आसा, म्हणजे आमचे WID डिपार्टमेंटा कडच्यान सादारण 24 ते 28 कोटी सुमार, सादारण 34 कोटीचो तो करून घेतलो कडेन आसा. सगळे सोयिस्कर पूर्ण जाले कडेन आसा. ऑर्डर फक्त दिवपाची कॉन्ट्रॅक्टरान काम चालू करप ना. येता म्हाका येता तें कॉन्ट्रॅक्टर काम चालू करपाचें.
ते आज स्टॉप जाल्ले कडेन आसा. शिरवय नेत्रावळी पायपलायनची काम टोटली क्लियर जाल्ले कडेन फक्त फायनान्शियल एप्रुवलाक फायल उरले कडेन आसा. आमची 2 MLD प्लांटाची काम तेणी मातशी स्थगीत दवरले कडेन कित्याक तें म्हाका खबर ना. अशें करून वेगवेगळे पळोवपाक गेले जाल्यार की तुजी जी कामां सगळी तुवें चालीक लायिल्ली पळय ती तुवें शिरकोन उरल्या. फायनल स्टेजी कडेन पावले कडेन आसा आनी म्हाका दिसता फायनल स्टेजी म्हळ्यार पयशांची उरले कडेन आसा. फायनान्शियल ग्रांट सगळ्यांक मेळट जायते जाल्यार काम लागपाक काय हरकत ना. आतां तुजी आमदार म्हणून जी कारकीर्द आहा ती लागीं लागीं सोंपपाच्या वाटेर हे सगळे लोकांच्या मुखार हांव हाडटलो आनी जी कामां आमगे पळय जावन घेवपाची तेजे खातीर हांवें म्हणलें आसा हांव रस्त्यार येतलो म्हणून. आनी आयज म्हाका दिसता खरे अर्थान परत ह्या कामाक लागून रस्त्यार येवपाची गरज पडले कडेन आसा. हांव संजीवनीक लागून रस्त्यार येवपा पडले जाल्यार हांव येतलो. हांव जे बाकीचे आमगे हॉस्पिटलाचो विशय आसलो ताका लागून सांगलें आमी रस्त्यार येवपा पडले येतले म्हणून कित्याक हे जे आसा ते लोकांचे प्रोजेक्ट लोकां खातीर करपाक केल्ले प्रोजेक्ट आनी म्हजी मॅनिफेस्टो आसले ते ऑलमोस्ट 95% काम कंप्लीट जालें म्हणजे ते प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा. फक्त 1-4-5% जर काम उरलें जाल्यार ती खंय तरी सरकार दोशी आसतलो प्रसाद गांवकार आसपाना अशें म्हाका तरी दिसता. प्रसाद गांवकर आसपासून कित्याक म्हटलें तुवें प्रोजेक्ट जे कितें आसा ते आयज पर्यंत आमी शेवटच्या टप्प्यार व्हरून दवरले कडेन आसा. फायनान्शियल जर एप्रुवल दिवपाक सरकार सोदना जायत जाल्यार खंय तरी हेतून पॉलिटिक्स आनी राजकारण परत आसतलें की प्रसादाक खंय तरी दामून दवरपाक जाय. हे प्रोजेक्ट जर जाले जाल्यार ऑटोमॅटीक प्रसाद परत खंय आसतलो हें तांकांय खबर आसा. ओके. आणि तर ह्याच मुद्द्यार आमी आयची आमची भासाभास सोंपयता. प्रसादान सांगून दिलें की आपणें कितकीं कामां केल्या कितकीं कामां आपणें तडीक लावपाचो यत्न केलो आनी 90% 85% कामां येवन तेजी उरल्या. आतां फुडची वेंचणूक येवपाची वेळ आसा. चड वेळ प्रसादा कडेन ना आनी प्रसादाक ही कामां पुराय जर करतलो जाल्यार ह्या उरल्या त्या टायमान तरी ती शक्य जावची ना. आमी RDXचो स्टाफ आनी सगळ्या RDXची जी टीम आसा RDX गोवाची त्या टिमी तर्फे आमी प्रसाद तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुवें तुमचो आज मोलादीक वेळ आमकां दिलो आनी तुवें तुजें मन उक्तें केलें जे आमी आमच्या चॅनला तर्फे तुमच्या लोकां पर्यंत पावोवपाचो यत्न करतले. थँक्यू.